हांव आलोमा डा सिल्वा वेलिंग गोंय कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथ एम्प्टन UK सादर करता कवितेचे नाव आदी आनी आता। कविता रोचपी मानेस्त श्री एंटनी कोरोया पियनकार सायपे कांदोली गोंय। आदी आनी आता। आदी आमचे पूर्वज कोंब्या सादार निदांतले जागे जाताले, आपल्या वावराक लागताले। आता आयची पिळगी मोबायलाच्या आलामार अवलंबून उरले, ओदीक आळशी जाले। आता आयची पिळगी मोबायलाच्या आलामार अवलंबून उरले, ओदीक आळशी जाले। आदी पूर्वज आमचे आमोरेच्या वेळार कुटुंबा सांगाताक एकठांय जाताले, आमोरी तेच रोजार करताले। आता आवय बापूय आनी तांची भुरगीं बाळां टीव्हीचेर सिरियली पळयतात, मोबायलार चॅटिंग करतात। आता आवय बापूय आनी तांची भुरगीं बाळां टीव्हीचेर सिरियली पळयतात, मोबायलार चॅटिंग करतात। आदी पूर्वज आमचे पुस्तीक रुचीक गोरची जेवणां रांदून जेवताले, कुडीन मजबूत आसताले। आता आयची पिळगी फास्ट फुडाचेर पोट फुगी जेवणां जेवूंक जोळी मोळी धांवतात, दुडवांचो विबाड करतात, भलायकी विबाडटात। आता आयची पिळगी फास्ट फुडांचेर पोट फुगी जेवणां जेवूंक जोळी मोळी धांवतात, दुडवांचो विबाड करतात, भलायकी विबाडटात। देव बरें करूं।